नमस्कार, माझे नाव कविता बांदेकर. हांव सारा विलेज ऑर्गनायझेशन बेतोड्याची हांव सेक्रेटरी म्हणून काम करता. अस्तुरी कस्टम लेवल फेडरेशनचे हांव ट्रेजरर म्हणून काम करता. आमच्या भितर खूपशे महिला असत आणि ती आता आम्ही पुढे सरलात, पण जेन्ना 2015ची आनी गोष्ट करताली तेन्ना पुनम मॅडमीन आमकां फर्स्ट टायम तिका लागून हांव पंचायतीची पायरी चढली आणि आम्ही म्हटलं सगळे हे केला. आता जो हांव सेक्रेटरी म्हणून आसा अस्तुरी कस्टम लेवलात आय थिंक आमचे 200च्या वयर ग्रुप असतात. आता हांव थंय ट्रेजरर म्हणून आसता, पण जी पहिली पायरी चढली ती ही मॅडम चढली अशें हांव म्हणटा. आणि माझ्या बरोबर आसा आमचे तेजा गांवकर. ही पहिल्यापासूनच आमच्या बरोबर असता आणि तिका खबर आसा मॅडमीन कशें काम केले ते. आणि मॅडमीन आमकां पहिली पंचायतीत भरपूर असो प्लॅटफॉर्म दिल्लो. महिला दिन बी बरो साजरो जाता. आता मॅडम 100% येतली आमकां खबर आसा. आणि आम्ही फुडल्या वर्साचो जो महिला दिन आसा तो असोच मॅडमीन गव्हर्नराक अपॉइंट केल्लो तसो आम्ही फुडल्या वर्सा करतली अशें हांव हे करता. थँक्यू. माझे नाव आनंद केळकर. हांव पाडर वाठारांतलो आणि आमची बरोबर आसा आयज आमची झेडपी कॅन्डिडेट पूनम सावंत. आमी तिजे खातीर जे हांगसर जे असंख्य असे कार्यकर्ते आसा आमी तिजे खातीर वावरतात आणि तिजे खातीर सदांच आसतले. तिचे कार्य पळयल्यार सगळे जे युवक हे सगळे खुशी जाले तिचे काम करून आणि तिका मुखार धाडपाचो आमी सगळ्यांनी ठाम निर्णय घेतला की आमी तिका धाडटलेत आणि ही झेडपी सीट हो असंख्य मतांनी जिखतले. हितून 100% न्हू 110% आमी सांगता. 120% सांगपाक जाता. तिचे कार्य पळोवन जे आमचे बेतोडा निरंकाल कोडार तशेंच बोरीचे ज्यो महिला आसात त्यो भरपूर खुश जाल्यात आणि तिका मुखार धाडपाचो त्यांनी प्रयत्न केला आणि 100% ती मुखार तांकां धाडटली. आणि सगळी मतां जी आमची हांगसर जी आसा ही आमच्या भारतीय पक्षाच्या बीजेपी कॅन्डिडेट पूनम सावंत हांकांच पडटली. तशेंच युवका खातीर त्यांनी काम केला. ग्रामपंचायती जेन्ना तेंचे पंचायतीचे जे ते कारकीर्द आशिल्ली पंचायती सरपंच म्हणून आशिल्ले तेन्ना तेणी भरपूर अशें काम केलां. महिलांक एकठांय करून जो महिला ग्रुप तेणीन हे केले ग्रुप तयार केले आणि तांकां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच तेंचे घरकार चंद्रकांत सामंत हे सतत लोकां खातीर वावरतात आणि तेजे कार्य ह्या बोरी आमचे बेतोडा मतदारसंघात हे सदांच चालू आसा. सगळे युवक त्यांचे काम पळोवन आकर्षित जाल्यात आणि सगळ्यांनी ठाम निर्णय केला पूनम सावंत तांकां आमी 100% निवडून हाडटले आणि ही निवडून येयली अशें आमी आतांच सांगपाक सोदता. देव बरें. थँक्यू. आणि सकाळच्यान तुम्ही पयला आसतले व्यू केले आसतले, तूं भोवलाय बीन आसतले तुजे हितूर कसो कितें रिस्पॉन्स आसा आणि लोक भायर सरता काय कशें कितें वोटींग करपाक काय कितें? आता हांव आमच्या बेतोडा भागा भितर 1, 2, 4 हो बूथ आसा. हो पाडल आसा, पाडल वाठारांत आसा. आणि जो उत्साह सकाळच्यान हांव सगळे बूथ फिरून येयले आसा. बोरेक सगळे फिरून येयला, बेतोडाचो भाग सगळो फिरून. जो उत्साह सकाळच्यान जी गर्दी प्रचंड आमच्या कार्यकर्त्यांची आसा ती तशीच आसा. ह्या बुथार आमचे ह्या वाठाराचे पंच प्रशांत गांवकर आसा, आमच्यो चित्रा आसा, चित्रा सालेलकर आसा, बूथ अध्यक्ष आसात आणि असंख्य आमचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते सकाळपासून जे लोकांक हाडपाचे व्हरपाचे काम करतात ते सकाळ फाटून उत्साहान आणि त्याच नेटान आनंदान करतात. कितले टक्के वोटींग जातले अशें दिसता तुका सांज पर्यंत? सांज पर्यंत 76%, 100% म्हणजे कशें 76% जातलेंच. पूण आमगेले कार्यकर्ते मॅक्झिमम ताच्या चड हाडपाचे 80% तरी करपाचो प्रयत्न आसा. एक कितें जाल्यार कंटिन्युअस शेनवार आयतार सुटी आशिल्ले कारणान थोडे आउटिंगाक गेल्ले आसा. तो एक मात आमकां अडचण जाल्ली आसा. पूण आमचे जे आसात न्ही ते कमीत कमी 80% ते 76% जातलेंच. ओवरऑल जर तुजे इंडिपेंडंट जावं ऑपोजिशन तुजे वांगडा तुजे हितूर कंटेस्ट करतात त्या बद्दल कशी कितें मतां तुमकां दिसता ती लोकांचे हे कितें आसा? सांगपाचें म्हळ्यार आज देशांत भारतीय जनता पार्टी सरकार, गोंयांत भारतीय जनता पार्टी सरकार, जे कोण अपक्ष रावलात खंयचे पक्षां रावला तांगेले बुथार मनीसय ना, कोण ना, तांणी कार्डां वांटूना, कांय ना. आमचो जो भारतीय जनता पार्टीचो जो उत्साह सगळ्या वाठारांक सगळ्या बुथांचेर 20 बूथ 10 बूथ आमगेले बेतोडा पंचायतींतले 10 बूथ बोरयेचे जो उत्साह सगळ्या बुथांचेर म्हाका पळयत जाल्यार विजय हो आमचो निश्चित आसा. कितले टक्के तुका मतां घेतली पडटली अशी दिसता तुका? ओव्हरऑल पळोवत गेले जाल्यार सगळें वातावरणच बीजेपीमय जाल्लें आसा. म्हणटकीर हांव आनीक ताजेर म्हणजे कशें ह्या उत्साहाक म्हणजे चडांत चड मतदान हें भारतीय जनता पार्टीक जातलें.
ना कसो रिस्पॉन्स आहा तुमच्या कॅन्डिडेटाक कितें त्या बद्दल मातशें आमकां सांगा. आमचे ह्या पाडलवाडा 1 आनी 4 आनी 2 बूथ हेजेर चडान चड BJPक म्हणल्यार आमकां मॅडमीक वोटींग जातली अशें आमकां दिसता आनी आमी चडान चड आमगेले कार्यकर्ते सुद्दां आसा तेंच्यांनी चडान चड आमकां हातून वोटींग हाडल्या आनी थोडी उरल्या कितली एक 60% वोटींग जाल्ली आसा आनी तेच्या आनी 40% वोटींग उरल्या ते आमी चडान चड हाडपा ट्राय करतले आनी आमचे कार्यकर्ते सकाळच्यान ते आतां अजून सुद्दां वोटिंगां हाडपाचे वचत आसा हाडपाक आनी चडान चड आमी मॅडमीक वोटिंग करून मॅडमी जिखून हाडटले. मेरा सीरियल नंबर 685 था. इससे पहले वोट करके गया वोट करके गया है. तो एक ही नंबर पे दो वोट हो गया ना. प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछने के बाद में उसने क्या बोला? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पूछने के बाद उसने मेरे को एक फॉर्म दिया और बैलेट ये पोस्टल बैलेट दे दिया और मैं पोस्टल बैलेट किया. फिर भी मैंने पोस्टल बैलेट किए क्या के लिए मेरे को मालूम पड़ना मगते एक मेरा इसके ऊपर 2 हो गया बोल के नहीं तो मैं नहीं किया तो एक ही रह जाएगा था. ये गवर्नमेंट ने क्या ये कर दिया और वो मेरे ख्याल से नहीं गवर्नमेंट चुन चुन के आदमी को निकाल रहा है जिससे कांग्रेस पार्टी का आदमी को मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसके मेरे को लग रहा है क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल के अब निकाल रहे हैं बोल के वो बोगस कर रहा है बोल के. आपका नाम? मेरा नाम दिलीप बामईकर है. वार्ड नंबर 12 में मैं रहता हूँ हवेली कुट्टी बोना. ये जानबूझ के कांग्रेस का वोट को आप लोग ये कर रहा है डुप्लिकेट कर रहा है. नमस्कार. आम्ही झेडपीच्या वेंचणुकेक जी आता सकाळच्यान आमी तुमच्या मुखार अपडेट हाडलेली आसा त्याच प्रमाणे आता आमी पावले ते बोरी वाठारांतल्या पाडल बेतोडा हांगासर आनी हांगासर 2 बूथ आमी अशें पळयले की हांगासर लोक जे आसा ते लायनीक उबे आसा. म्हणल्यार खरें पळोवपाक गेल्यार लोक येवन आमी जो रिस्पॉन्स आहा वोटिंगाक लागून लोक भायर सरतात अशें आमकां दिसून येता हांगासर. आनी त्याच प्रमाणे आमी जी कॅन्डिडेट आहा BJPची तिका आमी संपर्क केलो ती मेळ्ळी आमकां आनी ताजे बरोबर तिजे कार्यकर्ते आशिल्ले सो तेंच्यांनी सांगलां की बरे पद्दतीन काम BJPन केल्लें आसा तेन्ना बरो उत्साह लोकां मदीं आसा आनी बरी कामांय केल्या आनी त्याच बरोबर हांगासर BJP बरोबर आरचीचो एक कॅन्डिडेट आसा जावं आपाचो आसा आनी इंडिपेंडंट अशे 4 उमेदवार हांगासर ह्या बोरी हितूर इलेक्शनाक उबे रावल्ले आसा तेन्ना आतां पर्यंत जवळ जवळ 50-60% सुमार वोटींग जाल्लें आसा. लोकांक जे कार्यकर्ते आहा ते लोकांक घरा कडल्यान वचून घेवन येतात कारण जे लोकांक येवपाची हांगा सोय ना तांकां आनी त्याच प्रमाणे बऱ्या पद्दतीन वोटींग 5 पर्यंत जातले असो तेंचो अदमास आसा. आनी तुमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब कमी जाला कितें म्हणटा? आयज आख्खे गोंयभर टर्नआउट लो कित्याक गोंयकारांक हो सरकार कांय सिरीज दिना नोकऱ्यो दिना म्हूण गोंयकार ऑलरेडी आज मायग्रेट जालो. गोंयकार आज गोंयांत ना. गोंया लोक आहा तो आतां ऑलमोस्ट 60% लोक आहा. 40% कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुलो लोक खूंय जाल्यार खूंय पोटाक गेल्लो खूंय जाल्यार खूंय भायर आहा बोटीर आहा खंयच्या कामाक करता. सो आउट ऑफ दॅट 60% वोट वीच इज एक्चुअली देर इन ऑल द विलेजीस तुमचो आतां एक टर्नआउट अराउंड 50% जावपाचो. 50 to 52% टर्नआउट शूड बी गूड. वयर सकयल एक विलेजी 48% देखून जावपाक शकता. सो मॅक्सिमम मोबिलायझेशन आमी केल्ल्या मॅक्सिमम लोकां भायर काडटाय. बट एज ऑफ नाव इफ आय लुक एट इट 25 to 27% ऑलरेडी लोक भायर येयल्लो आहा. सो अनदर गुड 30% लोक भायर येवपा उरलो आहा. सो आय थिंक वी वील टच द 50% मार्क बिकॉज ओनली 40% पीपल आर नॉट देर इन गोवा. 60% वोटींग आहा आनी 60% वोटिंगान तुले 50% लोक वोट येतलो मारपाक. 10% हुंय जाल्यार हुंय बिजी उरता नाजाल्यार भोंवपाक वयता आनी तो 10% चुकता. सो दीस इज द ओवरऑल सिट्युएशन. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी रावंड मारलो आनी ओवरऑल द सिट्युएशन लुक्स व्हेरी नायस. लोकांक खबर आहा जें काम आमी केल्लें आहा. लोकांक खबर आहा की आज हे इलेक्शनाचो व्हॅल्यू आहा म्हूण. सो पीपल वील कम आउट एंड पीपल वील वोट. लास्ट टायम तुका इंडिपेंडंट असले ऑपोजीट तुमच्या हे खेपे काँग्रेस आसा बेजिकली. हय लास्ट टायम तेशें करून चोवपा आशिल्लें तें इंडिपेंडंट आनी बट भितरल्यान तें तशें करून बसयल्ले आपआपल्या गेले मनशां बसयल्ले ऑन द फेस इट वॉज देम. बट ओवरऑल फ्रॉम लास्ट टायम टील नाव 15 म्हयन्यांनी ZP जोझफानूय भरपूर काम केल्लें भरपूर कम्युनिटी पावलो आहा. सो मोर पीपल वील गेट अटॅच्ड आनी वी आर लुकींग फॉर अ बेटर मार्जीन देन लास्ट टायम फॉर दीस टायम. बेनावली मिशन हुई पावल तुमगेले
Benavli also, we will, looks like we are going to win in Benavli. The way it is going, the wave is towards the Congress party. So इतली वर्सां आमचे काँग्रेसाचे सिंबल आसा ना जायत्यो. So looks like we will come back in Benavli. सो हे पाट तुमगेले की आले धाडस जाल्लें की वेन्जी शिकोवपा बाबा एक ZP सन मागीर नेक्स्ट MLA. अशें कांय आसना, कित्याक म्हाका दिसता आमची काँग्रेसाची चूक जाल्ली आसा थंय इन बेनावलीन. जायत्या वर्सां हांव कितें तरी मिस्टेक जाल्या. सो वी हॅव एमेंडेड इट एंड आय थिंक द लॉस्ट ग्लोरी हॅज कम बॅक ऑफ काँग्रेस इन बेनावलीन. वेल्ले सिट्युएशन इज लुकींग एज युजल, बट बरें आहा, अरावंड 50% सुमार जालें दिसता म्हाका. सो इट इज लुकींग प्रिटी मच गुड एंड आय थिंक वी वील रिटेन द सीट इन वेली. आणि आमचो जुलियो बाब 100% जिखतलो.